देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलवले सर्वेस पो तुझे थान आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो आपूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलवले सर्वेस पो तुझे थान आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो आपूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आता सदी सत्ता आमेन. म्हणजे जेजूस बोगोस आमकां निवार आमकां गडांतल्या उच्यांतनी वर सगळ्या आत्म्यांक करून चड करस असलेल्यांक पाव माये या माये गे आमकां तुज्या स्कोपांत पाव माये या माये गे आमकां तुज्या स्कोपांत. पांचवो मिस्तेर पुर्वेच्या दिसा सांडल्या उपरांत 3 दिसांनी बालोक जेजू देव तेंपलांत मेवलो. इतें सांग सोमेस्ता पासत मागुया. आमच्या शिवभट्टमनान जेजू बापा लागीं सगळ्या पासत मागता. ती सगळीं एक जावं हो जेजूचो हुस्को बापा लागीं तो आमचे खातीर आमी आमचे बसायलोलो एक दीस सोमेस्ता सवें मोगान एकवटान जिवंक एकामेकाचे सेवा करूंक तांच्या पावलांनी चलूंक आनी मनशाच्या सवें मोगाचो एकचार बांदूंक देवा बापाची कृपा मागुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवंक तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तावणेन पडोंक दिव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेस्पोर देतायसा मध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो आपूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेस्पोर देतायसा ओसऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो आपूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेस्पोर देतायसा ओसऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो आपूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेस्पोर देतायसा ओसऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो आपूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेस्पोर देतायसा ओसऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो आपूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेस्पोर देतायसा ओसऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो आपूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेस्पोर देतायसा ओसऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो आपूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेस्पोर देतायसा ओसऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो आपूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेस्पोर येतायसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पोट जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापया गाथे विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेस्पोर येतायसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पोट जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापया गाथे विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मम बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदां सदांकाल आमेन. Mhojea Jezus bogos amka nivaramka या दुःखाच्या कोणातली लोक सगळ्या वतम्याक बकरून चढ गरज असलेल्या या माये गे आमका तुझ्याच गोपान पाव माये या माये गे आमका तुझ्याच गोपान. नमानराने काकुतीचे माये तू घे आमचे जीवित अमृत आणि परवासो आम्ही पदेशाय वेची बालका तुका उलो माता या दुःखाच्या कोणान सुस्ता सोडून रुदन करून माये तुका प्रार्थना आमचे दयाळ शरातीनी तुझी काकुतीची नदर घाल. तू कोणवाले आणि मोगांकार मरे या पदेसा उपरांत तुझा पूत जेजू आमकां दाखय. भाग्यवन देवाचे माये आमचे खातीर माग जेजून बसायला आमकां फावो जावच्या. एक आमच्या बापान मान मरे मागो या पाप साहिबाच्या इतिहासा पासून आमच्या बाप्पा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे रायज आमकां येवंक तुझी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तावणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तायसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पोट जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मम्मा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता सगळी सदांकाल आमेन.
सुरुवातीक आमी गीत गावया. A1 पेज 1 A1. अपुरबायेच्या बाबा भयणांनो, तुमकां सगळ्यांक आयज नोवेनाचो दुसरो दीस माये मोगाचो येवकार. ह्या मिसान आमी वांटो घेता आसतना किरीत भाशेन मोरोड 1, मोरोड 2 आनी मोन ते विला हांगा रावतल्या दर एका भावा भयणा खातीर देवाक दिन वाचुया, दर एका कुटुंबा खातीर देवाक दिन वाचुया आनी ह्या तिनूय वाड्यांतल्या भावा भयणांक देवान राखूंक आनी सांबाळूंक उदीक करून जी कोण पिडेस्त आसात, जाणटी म्हातारी आसात, परदेसान वावर करतात आनी आयज पासून भावार्थाचो उजवाड घेवन जी येनात त्या भावा भयणा खातीर आमी मागुया. तेच बरोबर आयज आमकां व्हड खुशालकायेचो दीस, कित्याक आमचो सॅक्रिस्टियन फिलीप डिसोजा आयज आपलो वाडदीस बर्थडे सेलिब्रेट करता. ताच्या जिविता खातीर देवाक दिन वाचुया. तो जो वावर करता तो वावर आमी वाखाणुया उदीक करून सकाळीं येवन जाय तो वावर करता. ह्या दिसांनी आमच्या पादविगाराक हाडटा आनी पावयता आनी आपली जबाबदारी फिकिरीन आनी जबाबदारीन कोत्ता देखून देवाक दिन वाचुया आनी देवान ताचेर आपलो आशिर्वाद घालूंक ह्या मिसान मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाळ भाव भयणेनो, आमी इंग्लीश भाशेन ही म्हणणी आयकल्या, नो मॅन इज एन आयलंड. मनीस एक जुवान न्हय. आमच्या जल्मान ते मरो पर्यान मनीस कसो वाडोवंक आनी जिवंक आमकां दुसऱ्यांचो सांगात जाय. आमच्यान एक मुल्य जिवीत जिवंक जायना, कित्याक एकसुरपण मनीस जिणेची खुशालकाय चोरून व्हरता. ही संवसारी वाट चलतना तरेकवार मनशांक भेटून भासाभास करून एकचाराचें काळीज मोन आमी रचून हाडटा. आयचो विशय जावन आसा जेजूच्या पावलांनी चलून मनीस जिणें सोवे एकचार बांदुया. जेजून आपल्या भौशीक मुन्यारपणांत मनशां मदें कसलोच भेदभाव करिनासतना आपल्या उतरांतल्यान आनी करण्यांतल्यान बरी खबर परगटली आनी एकचारान जेवंक आनी वाडूंक मोगाची आज्ञा दिली. आमी जेजूच्या पावलांनी चलून क्रिस्ती एकवटाची स्वता सगळे आमच्या भावा भयणांक वांटून सोबीत एकवटाचे आनी मोगाचे नातें बांदूंक बापाची कृपा हे मिसा भेटेन मागुया. जेजूच्या पावलांनी चलून मनीस जिणे सोवे एकचार बांदुया. जायते पावटी एकचार बांदचे सुवातेर भेदभाव आमी केला. एक सारकेपण
एकामेका सोवे आमी दाखोवंक ना देखून देवा आनी एकामेका लागीं बोगसणे मागुया. आनी हे पवित्र रितीन फावो ते पुरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून देवा लागीं बोगसणे मागुया. सगळी खालतिकायेन म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवान सदांच सांकवाल मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा, भाग्यवान दियोगाक सगळे तुजे पवित्र सोबेचो श्रेष्ठ गोवळी तुवें नेमलोय आनी सुगुणांनी आनी जाणवाईन ताका प्रकाश बरीत केलोय. ह्या वर्त्या गोवळ्याक आमी आज संतोशान वंदिता आनी तुजे उजीर खतखतीत मोगान लासूंक आनी मनशा मुखार बऱ्या कोरण्यांनी पोरजोळूंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. दोन दुतांच्या इतिहासावेलें वाचप. भावार्थ्यांचो जमो एका काळजाचो आनी एका मनाचो आसलो. आपणा लागीं कितें आसलें तें फकत आपणाचेंच म्हूण कोण सजमनासलो, कित्याक तांचे लागीं आसलें तितलें तीं बागी दवरतालीं. धर्मदूत व्हडा बोळान सोम्या जेजूच्या पूर्ण जिवंतपणाक गोवाय दिताले आनी तांकां सगल्यांक व्हड मान आसलो. तांचे मोदें कोणाकय उणें नासलें. जांचे लागीं भाटां वो घरां आसलीं तीं विकून तांचें दुडू तीं हाडटालीं आनी धर्मदुताच्या पांयाशी दवरतालीं आनी मागीर जण एकल्याक आप आपले गरजे प्रमाणे तीं दुडू वांटतालीं. जुजे नांवाचो सिप्रुसाचो एक लेवीत आसलो. ताका दोन दुतांनी बार्नाबास म्हणजे धीर दिवपी म्हूण नांव घालें. ताचो एक भाटाचो कुडको आसलो. तो ताणें विकलो आनी दुडू हाडून धर्मदुतांच्या पांयाशी दवरले. देवाचें उतर हें. Sababa, can you get Kavya? Q5, page 167. Q5. Baba
आमचे जिवीत तुझ्या हातात सोडटा तुका मागता तितलेंच कोण म्हूण मागता कितें खोशी तुजो उपकार मानता सगल्यांक दोयार सगळेंच मोगान घेता बापा म्हज्या मोगाला बापा म्हज्या मोगाला बापा म्हज्या मोगाला बापा म्हज्या मोगाला. उद्गाराक सगळीं उबी रावुया. Sorves porak soy soy sorves porak sorves porak soy soy sorves porak soy soy sorves porak soy soy ede morte udatpo amcha somya Jezuche ami gresauche Apun zalo durbo Sorves porak soy soy sorves porak Sorves porak soy soy Sorves porak soy soy sorves porak Sorves porak soy soy Sorvisvor तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोया जेजू जेरिकेन भितर सरून नगरांतल्यान चलत वेतालो. जाक्यो नांवाचो मुखेल दोंड वसूलदारांतलो एकलो आनी आस्तीक मनीस अवचितूच थंय पावलो. जेजू कोण तो जाक्यो पळोवंक सोदतालो पूण आंगान मुटवो देखून लोकांचे खेटीक लागून ताच्या नजो जाले. त्या पासत जेजूक पळोवचे खातीर तो फुडें धांवून वचून एका रोमडीच्या झाडार चडलो कित्याक जेजू ते वाटेन वेचो आसलो. त्या जाग्यार पावतूच जेजून वयर नदर मारली आनी ताका पळोवन म्हळें, जाक्यो बेगीन देंवून ये, तो आयज म्हाका तुमगेर वचून रावूंक जाय. आनी तो वेगी वेगी देंवलो आनी खुशालकायेन ताका आपणागेर सोनीमान केलो. पूण हें पळोवन सगळ्या लोकांन गुणगुणोवन म्हळें, पापकी मनशागेर रावूंक गेला मरे हो. सगळ्यांचे नोदरेक उबो रावून जाकेवान सोम्याक म्हळें, सायबा पळय, म्हाका आसा तितल्याचोय अर्दो वांटो हांव गोरिबांक दितां आनी हांवें कोणाक फसयल्यान जाल्यार चौपट परतून दितां. जेजून ताका म्हळें, आयज ह्या घराक तारण आयलें कित्याक होय आब्रामाचो पूत. तर मनशाचो पूत सांडलोल्यांक सोदून काडूंक आनी तारण दिवंक आयला. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वखाणी तुका क्रिस्ता. अपुर्बाईच्या बाबा भयणांनो, आयज नोवेनाचो दुसरो दीस आनी ह्या दुसऱ्या दिसाक जेजूच्या पावलांनी चलून मनीस जिणे कोडे एकचाराचे सोंबून जिवंक आयचो सेवा धर्म आमकां सगळ्यांक उलो मारता. एकचारान जिवंक, मोगान जिवंक, बरेपणान जिवंक आयचो सेवा धर्म आमकां उलो मारता.
आनी कोणाची आमी देख घेवची? जेजू क्रिस्ताची देख घेवची. जरी तर आमच्या खासगी जिविताचेर आमी नदर मारली जाल्यार आमच्या जिवितान एकचारान भेदभाव करिनासतना जिवंक आमकां आगोड जाता. कित्याक आमी मनशां. आपस्वार्थीपण, मिजास, इगो आमच्या जिवितान आसा. पातकानूय आमी जियेता. ह्या खातीर आयज देवाच्या उतराच्या आदारान आमी नियाळ कोत्ता आनीक एक पावट आमी जेजूची देख घेवन एकचारान जिवंक. बाबा भयणानो, आमच्या चालत्या जिविताचेर जरी आमी नदर मारली, थोड्या मनशां सोवें आमी भेदभाव कोत्ता, तांकां कुशीन दवरता, भायरायता. ती आमची सारकेली न्हय. देखीक अपांगूळ मनीस पळयलो आमी किकोन कोत्ता, जाणटी पळयली आमी पयस दवरता, मायग्रंट्स आमी पळयली आमकां ती लागीं नाकात. कित्याक ती आमचे भाशेन न्हय. कोण बेबदो पळयलो, ड्रग्स घेता तो पळयलो, आमी त्या मनशाक पयस दवरता. पूण आयज जेजू सगळ्या मनशांक आपणावंक, आमची भाव भयणां कशीं जिवंक, एकचाराचे संबंद बांदूंक जेजू आमकां उलो मारता. आनी हें करूंक बाबा भयणानो, तुमचे मुखार फक्त 4 वस्तू दवरूंक सोदता. आयच्या शिव वर्तमानाच्या आदारान ह्या 4 वस्तूंचेर आमी नियाळ करुया. कशे भाशेन आमी जेजू भाशेन एकचाराची भेदभाव करिना तसली मनशां जातली. पयले सुवातेर एन एटिट्यूड ऑफ वेलकम. सगळ्या मनशांक आमी स्विकारूंक, मानून घेवंक. जे भाशेन जेजून केलें ते भाशेन आमकां ही तांक आसूंक जेजू आपयता. आयच्या शिव वर्तमानाचेर नदर मारुया. जेजू जाकेवा सोवें कितें कोत्ता बाबा भयणानो? जेजू ताका पळयता. जेजू ताका नांवान उलो मारता, झाकियो यो, म्हाका तुमगेर येवंक जाय. जेजू ताच्या घरान वेता, ताका सांगात दिता. ताचे फाटलें जिवीत कांयच तो पळयना. जीजस वेलकम्स हिम. जरूय झाकियो ताका आपणागेर घेता, पूण जेजू पयलो ताका आपल्या दोळ्यांनी आनी काळजांनी आपल्या जिवितान स्विकारता, मानून घेता. आसा तसो मानून घेता. असली आमची वागणूक जावंक जाय बाबा भयणानो. समटायम्स वी हॅव एन एटिट्यूड ऑफ रिजेक्शन, एटिट्यूड ऑफ इनडिफरन्स, समटायम्स एटिट्यूड ऑफ फियर. हांव असल्या मनशां लागीं मिसळ जाल्यार म्हाका दुसरीं कितें म्हणटलीं, समाजाची म्हाका भिरांत आसता. पूण जेजू आयज म्हाका म्हणटा, त्या मनशांचेर नदर मार, त्या मनशांक वळख घे, त्या मनशाच्या घरान वच, तांचे लागीं गजाल कर. एटिट्यूड ऑफ वेलकमिंग पयली वस्त. दुसरे सुवातेर बाबा भयणानो, एन एटिट्यूड टू प्रोटेक्ट. एन एटिट्यूड टू प्रोटेक्ट. जायते फावटी मनशां आसात, ही तांकां अस्कोताय आसा म्हूण तांचेच भितर ती भितरलीं जातात. विद्रॉन. वी नीड टू प्रोटेक्ट देम. जरी तर आमी तांकां तशींच सांडली, असली मनशां अदीक पयस वचूं येता, असली मनशां मरूं येता. ह्या खातीर वी नीड टू प्रोटेक्ट देम. तांची आमी राखणदारां जावंक जाय असल्या मनशांची. जेजू कितें कोत्ता बाबा भयणान? जाकिवसा सोवें तो धोंड वसूलदार आसलो. धोंड टॅक्स वसूल कोत्तालो, एकठांय कोत्तालो, आनी अशें कोत्ताना लोकांक चीट कोत्तालो, फटयतालो, नागयतालो. आनी ह्या खातीर बाबा भयणानो, समाजीक आनी धार्मीक नदरेन जाकिवाक पयस केल्लो. समाजान ताका जागो नासलो. कित्याक? धोंड वसूल तो रोमकारांक, तांच्या दुस्मानांक, जुदेवां आड एकठांय कोत्तालो. आनी असल्या मनशांक बाबा भयणानो, तांच्या मंदिरांनी जागो नासलो. दे कूड नॉट कम फॉर वर्शीप इन द सिनगॉग्स. भायर आयिल्लो ताका समाजीक नदरेन आनी धर्मीक नदरेन. पूण जेजू ताका आपणायता, ताका प्रोटेक्ट कोत्ता, ताचे सांगाताक उबो रावता. तो भिवन बाबा भयणानो झाडार चडलोलो जाकियूस. ताका
मनशां मदें रावंक भिरांत दिसताली. झाडार चडून जेजूक पळयतालो. जेजू ताका देव म्हणटा आनी तो देंवल्या उपरांत तो उबो आसा थंय आपूण उबो रावता. एंड ही गिव्स हिज सपोर्ट प्रोटेक्शन टू झाकियूस. भिरांत आनी भायर रायिल्लें जिवीत झाकियूसाचें जेजू पयस कोत्ता. Jesus protects him. Jesus becomes his protector. जेजू ताचो राखणदार जाता. ताचे हक, ताचे फ्रीडम सोत्या, ताचे वर्तेपण डिग्निटी ताका दिता. आमकां पवित्र पुस्तकान मेळटा नीट उबो रावन. कोण नीट उबो रावता? जो आपले हक जाणा, रायट्स, आपले फ्रीडम जाणा, आपले डिग्निटी जाणा आनी जेजू ताका प्रोटेक्ट कोत्ता. तिसरे सुवातेर बाबा भयणानो, एटिट्यूड टू प्रमोट पीपल, नॉट ओन्ली वेलकम देम, प्रोटेक्ट देम, बट टू प्रमोट देम. जेजू कितें कोत्ता बाबा भयणानो? जेजू एक जुदेव आनी ह्या दंड वसूलदारागेर जेजू घारान भितर सोदता. ही प्रमोट्स हिम. तो चोर नागवणो तितलोच न्हय, तो एक मनीस. ताका सत्य आहा, वर्तेपणा. ही हॅज फ्रीडम अँड डिग्निटी. वी नीड टू प्रमोट इट. उखलून दवरूंक जाय असल्या मनशांक. आनी न्हयच ताच्या घरान वेता. जेजू आयच्या शिव वर्तमानान म्हणटा ह्या घराकूय तारण मेळ्ळें. नॉट जस्ट झाकियूस इज प्रमोटेड, बट द होल फॅमिली ऑफ झाकियूस इज प्रमोटेड. उखलून दवरता जेजू. ओ झाकियूस लोजयेन आसलेलो. ताचो कुटूंब लोजयेन आसलेलो. ताच्या कुटुंबान ज्यो वस्तू दिश्टी पडटाल्यो त्यो सगल्यो लोजयेच्यो. कित्याक लोक जाणा आसलो आमकां चिटींग करून फोटोवन नागोवन ह्यो वस्तू घेतल्यात. बट जीसस मेक्स हिमसेल्फ प्रेझेंट इन द होम ऑफ झाकियूस अँड प्रमोट्स हिम. झाकियूस चोरूच न्हू, ही इज मोर दॅन दॅट. ही प्रमोट्स झाकियूस. ताका उखलून दवरता. आनी चवथे सुवातेर बाबा भयणानो, एन एटिट्यूड टू इंटग्रेट, आपणावप असल्या मनशांक. वेलकम केली, असल्या मनशांक प्रमोट केली, प्रोटेक्ट केली. तितलेंच न्हय बाबा भयणानो, तांकां आमची आमी करूंक जाय. तांकां थंयच दवरली तशें न्हय. जेजूचें जिवीत झाकियूसाच्या जिवितान बदलणी हाडटा. ट्रान्सफॉर्म्स हिज लायफ. ताचें जिवीत पेकयता. देर इज हिलींग ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स इन द लायफ ऑफ झाकियूस. आनी आमकां कशें कळटा दॅट झाकियूस इज एन इंटग्रेटेड पर्सन in the community. Now he is concerned about the poor in the community. Now he is concerned about the persons he has cheated. आनी ह्या खातीर आयच्या शिव वर्तमानान आमकां मेळटा कोणाक हांवें गोरिबांक हांव दुपट परतून दितां, दुपेट परतून दितां. कोणाक हांवें नागोयल्या फसयल्या जाल्यार चौपट परतून दितां. ही इज नाव अ पर्सन ऑफ द कम्युनिटी. हांवें तुका फटयलां, हांवें तुका नागोयलां, हांव पोत्तून दितां वर तुजें. तूं गरीब आसा, हांव तुका आदार कोत्तां, दुपेट दितां म्हजी गिरेस्तकायेची. बाबा भयणानो, आयज ह्या विशयाचेर नियाळ कोत्ता आसतना जेजू आमकां हेंच करूंक आपयता. आमचे मदें एक सारकेपण, इक्विटी. आमचे मदें इक्विटी आसूंक, एकामेकाक आमी मान रिस्पेद दिवंक, भेदभाव करिनासतना जिवंक जेजू आयज आमकां आपयता. हेंच करूंक देवाची कृपा आमकां सगळ्यांक ह्या मिसान मागुया. सगळीं उबी रावन थोडीशी मागणी देवा मुखार आमी दवरुया. हांवें तांकां तुजी ओळख दिल्या आनी आजून दितलो. आमच्या पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी जेजूक एकवटूंक
आपल्या आतां काल आसलोल्या पोरचेक जेजूच्या पावलांनी चलूंक शिकोवंक बापाची कृपा आनी जानवाय तांकां मागुया. नितीवंत बापा, संवसारांत तुका ओळखूंक घेवंक ना, पूण हांव तुका वळखतां. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी समाजांत देशांत धर्म आनी जात काती मदें कसलोच भेदभाव नासतना करिनासतना एकवट विस्तारतलीं हात्यारां जावंक बापाची कृपा तांकां मागुया. जसो तुवें म्हजो मोग केलाय तसोच तुवें तांचो मोग केलाय म्हूण संवसार वळखून घेवं. जायतीं आमचीं भाव भयणां क्रिस्त आनी पवित्र सभेच्या शिकवणे आड गेल्यान तीं सगळीं जेजू सांगाताक एकवटूंक तांचे सारकें काळीज म्हण आपणाक बापाची कृपा तांकां मागुया. ती सगळीं एक जावन आमच्या घराब्यांनी वाड्यांनी आनी गांवांत एकामेकाची गरज ओळखून एकामेकाक बोगसूंक मोगाचें बोगसोण्याचें आनी एकवटाचें पूल बांदूंक बापाची कृपा आमकां मागुया. आमचे दोळे दापून हात जोडून मोरोड वान मोरोड तू मॉन्तेविला आनी फिलीप डिसोसा आपलो बर्थडे सेलिब्रेट करता तांचे खातीर मागुया. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बेटोनीक आमी गीत गावया. C9 page 31. C9. मोज्या बाबा भयणीनो, मोजें आनी तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या राखे पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं.
मोगाळ बापा, जेजूच्या कोश्टा मरणाच्या समोरपणान सगळ्या संवसाराच्या पातकांचे बोगसणे तुवें आमकां व्हडी दयाळायेन फावो केलें. तीच भेटवणी आमी भाग्यवंत दियोगाच्या उगडासाक तुका भक्तीन समर्पितांव. ती तूं मोयपासान मानून घे आनी आमचें जिवीत तुका मानता तसलें कोर म्हूण मागतांव. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबाता. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा, सोर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो सान दियोग तुज्या भक्ताच्या मनाक आमी हो उगडास समोर उबतांव. तुजे पवित्र सोबेक तूं फावो कोत्ताय. ताचें पुण्यावत जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धोरमान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी सातां भक्तां संगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेची आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कोराराचें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक कोरात. भावार्थाचो गूट पोरगोटूया. बाबा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्तांव
आनी खो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समोर पितांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचतांव आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव सर्वेस्वरा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बोरवसो धरून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची आमच्या जोड एकल्याच्या कुटुंबाची उदीक करून हे नोवेन भेटयतल्या मोरोड 1 मोरोड 2 आनी मोन ते विला हांगा रावतल्या दर एका कुटुंबाची दया कर म्हण आमी मागतांव आंकवार मरी देवाची माई संगती तिचो पोती भाग्यवंत जुजे भाग्यवंत धर्मदुता भाग्यवंत डायग आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बाबा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासनांक आमेन. आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणेच शिकयलोलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तळ्ळेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून हे जिवितान शांती सवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनांक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें हें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली जेजूक आमच्या काळजान येतना गीत गावया D4 पेज 49 D4 O
Axetam cáliz, axetam cáliz, axetam cáliz, Mhojea. Swadikenyam, swadikenyam, swadikenyam Tuja. Axetam cáliz, axetam cáliz, axetam cáliz, Mhojea. Swadikenyam, swadikenyam, swadikenyam Tuja. Amor rogatis poter, belum rogal Mhojea. Axetam cáliz, axetam cáliz, axetam cáliz, Mhojea. Tanela tuja rogda. Jezu kali, Jezu kali, Jezu kali Mhojea. Tanela tuja, tanela tuja, tanela tuja rogda. Jezu kali, Jezu kali, Jezu kali Mhojea. Kusa tuja makaso, ikleca vei magce. Tanela tuja, tanela tuja, tanela tuja rogda. Pracuję. सर्वेश्वरामच्या प्रीतीच्या बापा, बागेवून दियोगाच्या उगडासाक दिनवाशी काळजान तुजी खेरीत मोगाची देणी आमी घेतल्यान आमचे जिणेंत फळादीक जावं ती आमकां ह्या विनाशी जिवितान सासनीक जिविताच्या मार्गार फुडें वचूंक गरजेचो आदार दिवं आनी उपरांत स्वर्गीच्या शाश्वत सुखाचो संतोष आमकां मेळोसो करूं. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बसुया. मोगालिस्तानो फेस्ताचे तयारेचो देवान दिल्लो
कुरपेचो दीस आयज अखेर जालो. कुरपेचो सूर्य उदेलोलो तो बुडलो. आयच्या दिसा आमचे इगोजेन कितलो लोक येवन गेलो आमी जाणा. 4 मिसां आमचे इगोजेन जाल्यान. सकाळीं मीस आसले मोन्नांचे आनी नोईस वांस्यो ह्या वाड्यांतलो. पूण आख्ख्या बार्देसचो लोक इश्टागोतीक लागून हांगासर एकठांय जाल्लो मागोवंक आमच्या भावा पासत. तशें दुसरें मीस बारिनसान ताची कूड हाडलोली. ती कूड आमी हांगासर निकिपिल्या. ताचे इश्ट ताचे गोरची they were under shock because it was a sudden death. आमचे हे इगोजेन कितलो दुसऱ्या धर्मांचो भाव भयण्या एकठांय जाल्लीन ह्या बऱ्या मनशाक आदेस करूंक. तिसरे मीस फादर साब येवन तयार केल्लो काजाराचो जोडो तांचें लग्न ताणें केलां. बोमायकारां बरे भशेन तेंची तयारी करून ती आयलोलीन आनी ते मिसाक जायतीं मनशां भाव भयणां आसलीन आनी हें 4थें मीस बलिदान. Isn't it something beautiful about our parish? Not the best, but good. कितलो लोक येता आनी आमचे हे इगोर्जेचे नितोळाय पळोवन मांडावळ पळोवन बायल्यान पळोवन खुशाल जाता. हें आमचें व्हडपण, ही आमची जबाबदारी आनी देवाक आर्गां. अशें घडटना आयज आमी दुसरो दीस समोर उरला. आमच्या भाव भयणांक फादरान सांगलेल्या प्रमाणे हे वाडे आमचे जोमे मोरोड 1, मोरोड 2, मोंतेविला. म्हज्या इश्टानो जेन्ना आमकां ही संदी मेळटा सोंपेपणी मेळना. कॅश ऑन इट एंड मेक इट द बेस्ट. सांगूंक सोदता वी कॅन मेक इट बेटर. जायतीं भाव भयणां जायतीं आयल्यान सुबेज येवं येतालें. But reasons are known to them. But it's good to be together. Aning wo वेळ मेळचो ना. मोरोड 1, मोरोड 2, मोंतेविला सुबेज लोक आसा आमच्या वाड्यांनी. तांणी येवचो म्हूण आमची आशा. आमचे फादर साबियोक आमी दिनवासुया. हो भुरगो पातीव ताका हें 3रे मीस. एक मीस म्हणटाना देवाची कृपा मेळटा वय पूण कुडीचेर मार बसता. हुशारकायेन कोत्ता. तेचेर बेसां पडूं आमकां तो जाय. आनी तेणें शिकप दिलेलें तें हांवें बरयलां. आय सिट डावन देर एंड रायट बिकॉज देर इज सम एसेन्स इन दॅट. फादर तुका देव बरें करूं. तूं आमचोच आमचेच इगोर्जेचो. आमच्या भुरग्यांक शाबासकी लिंदा, शाबासकी रॉडनी, शाबासकी तुमकां. बरें दिसता. म्युजीक हेल्प्स अस टू प्रे and let it become more. God bless all of you. Howzy, Mogalistano, you know, we have a right to be happy together. Avoi bapayano, भुरग्यांच्या बोल्सान 2 नाणे घालात. एक नाणो कालसीन ओ कासणेन, दुसरो नाणो हावजीक. बरें दिसतलें. एक देवाक दिवया, एक आमकां दवरया, हावजीक घेवया. It's good to have children there. I know it's happening. आमी जाल्यार इल्लो वेळ रावुया, हावजी खेळुया. मोगालिस्तानो, मोरोड 1, मोरोड 2, मोंतेविला तुमी सगळें बरें केलें आनी होमवर्क उरला. वयच्या आदीं मातशें सांसपोल्यार बरें. जाय तो मेळ कसो पडलेलो आसता, हांगा थंय पडलेलें आसता. हें साफ करात आनी मागीर घरा वचात. इट्स फॉर ऑल द ग्रुप्स.
जे ग्रूप समोरोम करूंक तेंची जबाबदारी आसा निमणो आमचो वावर सगळें ठिकायर घालून घरा वचपाचें. It's beautiful, it's very, very clean, but you can put them together and do that for us. Thank you so much. God bless you. फादराच्या हातांतल्यान आमी बेसांव घेवच्या आदीं आमचो साक्रिस्तांव आसा. You know, they are doing silent work. They have their own issues, but they are serving the temple of God, and he is there for 15 years. So they carry some impression. तेजो बर्थडे हा, केक हाडल्या, केक कातरुया, केक खावया, ताकाय खोशी करुया, आनी भेटूया हाडल्या. Let's remain together, sing happy birthday and go. Thank you. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.
भाग्यवान दियोग आमचे पासत विनवती कर. प्रार्थूया. सूर पदवीदारा आनी सासनाच्या देवा, आखे तुजे पोरजेचो वडील जावंक आनी उतरान आनी देखीन तिका चलोवन व्हरूंक आनी उर्बेन तिची सेवा करूंक भाग्यवान दियोगाक तुवें विचून काडलोय. ताचे विनवणेन तुजे पवित्र सोबेच्या गोवळ्यांक आनी पोरजेक आनी तांचे आदीन केल्ल्या हिणाक दोयाळायेन सांबाळ आनी सासनाचे सोडवणेचे वाटेन चलोय. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. देवाचो आदार आसूं सदां काल आमचे ताय.